बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. पेद्रूची दुसरी चीट पयलो आवेसवोर 10वी ओळ. भावा भयणीनो, देवान तुमकां आपयल्यान आनी वेंचून काडल्यान हातून ओदीक ओदीक थीर जावच्याक उमेदीन वावरात. संकोस्तांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतेन सोदता तुका, कुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. तुरया जेजूक सोदूंक आयलोल्यांक सगल्या तुमकां माये मोगाचो येवकार. जुवांचें शुभ वर्तमान चवथो आवेसवोर वळ 24. देव आत्मो आनी ताच्या भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भुजूंक जाय. मोगाळ जेजू, आमी सोगलीं ह्या दिसा खातीर दिनवासतांव. हो वेळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर, हो जीव तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी आमची ही जीण जियेता आसतना तुजो आदार आमी मागतांव. तूं सोर श्रेश्ठ आनी पोदवेन बोल्लोलो बापाचो एकलोच पूत आमा मनशांचेर तुजी दोयाळ दीस घाल आनी सगल्यो पेस्त पिडा सगळें वायट दुबाव पयस कर. उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजू, आमची मान बागोवन आमी ताका दिनवासतांव, वंदितांव. सगल्या आमच्या जिवितांत तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळटाय. ह्या सोर देण्या खातीर तुका आमी आर्गां दितांव. ह्या वेळार आमची मान खालतीकायेन बागोवन जेजूक आमचो नमस्कार करुया. आनी गीत गावुया R30. प्रभू येशू, आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू, आमच्या प्रभू येशू. तुका महिमा, तुका निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारांतून कोताव आमी गायन. प्रभू येशू, आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू, आमच्या प्रभू येशू. बोडव्याचो तुका बसून करता, आखी पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगली रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू येशू, आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू,
आमच्या प्रभूची सूर्य चंद्री आणि तारा समो उस्वाळ फाकून परकत करतात असो तुझा सूर्य आमी परसोळ तुझो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू माथ्योवाचें शुवर्तमान तिसरो आवेसवोर दुसरी वोळ मोन बोदलात कित्याक सोर्गीचें राज लागीं पावलां सुमया जेजू तूं आमची वाट आमी तुजेच फाटल्यान चलून जंय तूं आसा म्हूण थंय आमी आसूंक जाय आसली पूण आमकां जायते वाटेन आमी गेल्यान आनी वाट सांडल्यान क्रिस्ता जेजू तूं सोत तुज्याच उतरांच्या उजवाडान चलून हांवें स्वतान चलूंक जाय आसलें पूण हांवें फोटिंगपणाच्या संवसाराक वेंग मारल्या सुमया जेजू तूं जिवीत तुज्या जिवितान वाडोन वेचे सुवातेर म्हजे भितर संवसारी वंडावण्यो वाडत गेल्यात आमची काकलूत कोर गायन गावया I4 Doyal deva kakloticha Bogos papa mogacha Bapoy mono Harvanaka Burgyang tuja sonaka Ye Jesu Ang kaklot magta Dito loy Mon patieta Sore mocha Pat kakatalta Ai chanti Sogli Santa Pane Jesu Ang kaglot magta Dito loy Mon patieta Sore mocha Pat kakatalta Ai chanti Sogli Santa आयज मागण्यांचो विशय Ephesians chapter 2 line 20
जेजू क्रिस्त त्या गोराचो कोणशा संदीचो फातोर. जेजू क्रिस्त त्या गोराचो कोणशा संदीचो फातोर. कोरींतकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 9 आवेसवर 15वी ओळ. उच्चारूंक जायना तसल्या देण्या खातीर देवाक आर्गां. ह्या उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर दवरुया. तोच आमचें प्रणण, तोच आमचो आसरो, तोच आमचो बरवंसो. मोगाल जेजू, वेळ आनी काळ तुज्या हातान आसा. हें आमचें जिवीत तुज्याच हातान आसा. सोर बरेपणां मागीन आसतना तुवेंनूच आमकां फावो केलें. हो स्वास, हो पर्यावरण, आमचो कुटुंब, आमचे इश्ट मित्र, आमचे शेजारी, आमची सोयरी दायरी, आमचो वावर, आख्खो संवसार हें तुवेंनूच आमकां दिलां. ह्या खातीर वाखाणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise to Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर चेत देऊन आयकूंक आमी सगळीं उबी रावुया. लुकासाचें शुभ वर्तमान 6 आवेसवर वळ 12 ते 19 मेरेन. बारा जाणांक वेंचून काडटा. मागीर त्या दिसांनी मागणें करूंक तो एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें रात सारली. उजवाडटोच ताणें सिसांक आपयले. तातूंतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जॅकोब, जुवांव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, तोमास, आल्फेवाचो पूत जॅकोब, आनी उर्बेवोन म्हणलोलो सिमांव, जॅकोबाचो पूत जुदास, आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बोरी सोकला येवन एका मोळार रावलो. थंय ताच्या सिसांचो व्हड जोमो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन तावन
ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक एकठांय जालो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलेय मनीस बरे जावंक लागले. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरें कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. नियाळ नवें घर आमी बांदता तेन्ना बुन्यादीचो फातर दवरूंक आमी वस्तूंचेर आशिर्वाद घालून मागणें करता देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र उदकाचो शिंवर मारून तोच यादनीक हें घर जेजूच्या मोगाचें जावंक आवडेता. कसलेंय बरें काम जातलें तर देवाचो हात आसूंक जाय. जायते फावटी मातशें कितें वायट वो वांकडें घडत तर दुबाव येतात. खुद्द्या देवाची भुजवण करता वो गाडयांगेर वचून विचित्र वस्तू तांचे थंय हाडून बुन्यादीर घालता. ह्या वस्तूंक ह्यो वस्तू देवाच्यो न्हय पूण सैतानाचे पदवेच्यो हे आमी वळखूंक विसरता. एफेसकारांच्या पुस्तकान आयच्या वाचपान आमकां देवाच्या कुटुंबांतली अशें म्हटलां. आमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी जेजू क्रिस्त कोणशां संदीचो फातर. घराच्या कोणशाक जेजू उबो रावला जाल्यार हांवें आनी तुवें भिवोवची गरज ना. आमची कूड जावन आसा एक देवाचें घर. शुभ वर्तमानान जेजू रातभर मागणें करता आनी दीस उजवाडटोच 12 सिसांक विंचून काडटा आनी तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिता. तर ह्या धर्मदुतांची आमी वळख आनी देख घेवन आमचेर सदांच देवाचो आशिर्वाद पडूंक आनी सदांच देवाचेर पातयेवून रावूंक आनी आमच्या जिवितान जेजू बुन्याद म्हूण वळखून घेवंक सदांच जिवूंक जाय. जेजूचो मोग करून कोरे ताचे फाटलावदार जावंक आमी वावरुया आनी देवाचें उतर आमकां दिसा दिसपट्टी वाट दाखयता आनी शिकयता त्या प्रमाणें चलूंक देवाचोच आदार आमकां
या मागण्यांत मागूया. सबाप गायन आमी करुया. आमचे लागीं देव उलोयला B1. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो सबाब आयकूंक रावला. सोर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या, तूं कितलो बरो, तुझे उतर कुरपी सोरो. तुझे कुशीक कालीस volta, तुझ्या कायद्यांक ध्यान मोल लायता. आमची लागीं देव उलोयला, आमचो सबाब आयकूंक रावला. सोर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या, तुझे निरोस्तो, तुझे उतर उज्या दिवो. तुझ्या पावलां मारता, कालकान साडल्यार तुका सोदता. आमची लागीं देव उलोयला, आमचो सबाब आयकूंक रावला. सोर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. लोसोवील आयकोल्ल्या देवा उतरां आनी नियाळान आमी आमचेच वस्तोंगी ओगेपणान आमचे भितर या आनी देव आमकां कितें सांगता तें आमी जेजू लागीं उलोवया.
मार्काच्या शुभ वर्तमानान पयल्या वेसवरान 30 आनी 5 वळीन चड सकाळी उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. तर आमकांय कृपा मागणें करूंक बापा पुता पवित्र आत्म्याताय मागुया आनी आमची कांय मागणी देवाच्या हातान घालुया. मागण्याचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोरता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. आमचे क्रिस्ती धर्माचे वडील पाप साहेब, बेस्म साहेब, सगळे याज्ञीक, माधुरी भयणी आनी हेर दुसरे देवा मोळ्यान पवित्र सभेची सेवा करूंक वावुरतेले देवाची कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. पवित्र सभे पासत दीस आनी रात वावुरतेले आमचे कोपेलांव फादर नातालिनो, आमी सांगाती मेळून फुडारी आनी हेर संस्थेचे वांगडी दर एक समुदायेन एकवटान वावरूंक बापाचें बळ आनी कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. आमच्या गांवांत आनी गोंयांत फिरगोज सभेचे नवे वांगडी काडपाची तयारी चलता. ती बरे भाशेन माणसुगेन आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे फिरगोज सभा घडून येवचे पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. आमच्या गांवांत जायते तरणाटे बेकार आसात. तांकां सगल्यांक एक बरी नोकरी मेळूंक आनी तरणाट्यांनी आपलो दिसपट्टो गिरास जोडूंक आपल्या आवय बापायक आदार करूंक देवा लागीं कृपा आनी बळ तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेन आसात. घरांनी हॉस्पिटलांनी तांकां फावो तो इलाज मेळूंक ना. थोडीं गंभीर पिडेन आसात. तांकां देवा उतरांतल्यान गूण जावंक बापा लागीं कृपा मागूंक घेवया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता हांव तुका. सगलीं आमी दिमी घालुया आनी आमच्या बापा मागणें आमी सांगातान करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.